Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता, राष्ट्रांमोदें तुमी भोसटायलोल्या म्हज्या वर्त्या नांवाची पवित्रताय हांव फांकोवंक वेतां. तुमचे विशीं तांच्या दोळ्या मुखार हांव म्हजी पवित्रताय फांकयतलों तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती वळखूंक पावतली. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रां मदलीं हांव तुमकां काडटलों आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करून तुमच्याच खाशा देशांत हांव तुमकां हाडटलों. नितळ उदक तुमचेर वतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. सगळ्या तुमच्या मेळेपणांतलीं हांव तुमकां निर्मळ करतलों. कुड्या देवांक भोजून तुमी भोसटोल्यान, पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेतां. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलों. तुमचें फातरांचें काळीज काडून मांसाचें काळीज हांव तुमकां दितलों. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलों आनी म्हजे नेम आनी म्हजी समूर्त तुमी पाळोशें करतलों. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी ठिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी पोरजां आनी हांव तुमचो देव. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब नितळ उदक तुमचेर वतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं होड्यांत म्हज्या. थीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब नितळ उदक तुमचेर वतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुजो वाटो शिकयतलों देवा. तुजे सुरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब नितळ उदक तुमचेर वतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. योजनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोष भोगना. एक योजना तुका मानता. खोंती बरीत काळीज चिड्डलोल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब नितळ उदक तुमचेर वतून हांव तुमकां शुद्ध करतलों. उद्गार. आज तरी सर्वेस्पोराचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान लोकां लागीं वापाऱ्यांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा पोरी सोर्गींचे राज. लग्नाक ओवळीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनेक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबयलोलीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागावरीत जालो आनी आपली लॉस्कोरां धाडून ताणें त्या प्राणघातक्यांचो भस्म केलो आनी तांचेर नोगोर लासून उडयलें. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटा तिणट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय, बऱ्यांक तशें वायटांक, चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंग वस्तर नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडोयात. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं, कित्याक आपयलोलीं जायतीं, पूण विंचून काडलोलीं थोडीं. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आपयलोलीं जायतीं, पूण विंचून काडलोलीं थोडीं. मातयो 22:14. नियाळाक आधार. एके देव संदेशकारणीन आपलो 40 आनी 5 ह्या वर्साचो अणभव दितना अशें म्हणलें, म्हज्या काजारा आदीं हांव दोतोन शिकयतालें आनी आजुनूय शिकयतां. हाजीर आसलोल्यान तिका प्रश्न केलो, तुका 2 भुरगीं, घरकार आनी जाणटी सासूमाय. वय, तांच्याच सहकारान दोतोन शिकयतां. जाता ते भाशेन मिसाचे भेटेंत वांटो घेता. जेजूच म्हाका बळ दिता. ताचो वावर हांव करतां आनी तो म्हजो वावर करता. आयज लग्नाच्या उत्सवाचे वापारीन आमकां ही उतरां मेळटात. म्हजें जेवण तयार आसा, जेवणाक येयात. पवित्र मिसाची भेट जावन आसा व्हडलें जेवण आमकां, आनी ह्या जेवणाक आमकां सगळ्यांक जेजू आपयता. पूण आमी हे वापारीन आसलेल्या लोकां भशेन साबार
निमतां दिता. हे आमचे चुकींक लागून आमकां ख्यास्त फावो, पूण आमची ओसोकताय जाणा जावन देव आमकां समजोता आनी दया दाखयता. तें आयच्या पयल्या वाचपांत मेळटा. भाग्यवंत बेर्नार्दाचें जिवीतूय आमकां सगल्यांक प्रेरणा, कित्याक तो ओखोण पोरगोटणार, दैवीक आत्मीकतायेन भरलोलो, व्हड फुडारी आनी स्फूर्ती दितोल्या बरोवप्यांतल्यान आपलें आपोवणें जियेलो आनी देवाक मानवलोलो जालो. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.